लिओनेल लोबो ह्या 32 वर्सां तरणाट्याचो ताच्या इश्टान सोऱ्याच्या बाटले खातीर खून केलो। बांदकाम सुवातेर व्हरून तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याची ताच्या इश्टान जबानी दिली। ह्या खून प्रकरणात आलेक्स कुतिनो हाका पुलिशेन अटक केली। पुलीस फुडलो तपास करतात। हालीं तेंपार गोंयांत खून मारामारी ह्या सारकिल्या प्रकरणांनी वाड जाल्या। अशीच एक खुनाची घडणूक मंगळारा मध्यान कुठ्ठाळे वाठारांत घडली। बांदकाम सुवातेर लिओनेल लोबो ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याची म्हायती बांदकाम सुवातेच्या धन्यान पुलिशेक दिल्या उपरांत तांणी ह्या खुनाची चवकशी सुरू केली। हंसाभाट म्हापशां एका बंद फ्लॅटात विलियम डिसोजा ह्या जाणट्याची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली। फ्लॅटाचे दार उक्ते करिना म्हणून विलियम डिसोजा हाच्या इश्टान म्हापशां पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। ते प्रमाण म्हापशां उजो पालोवपी दळान दार फोडून ताची कूड भायर काडली। कुडीक सुमार 10 दीस जावन गेल्या अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिल्या। म्हापशां पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। विलियम डिसोजा हो एक ड्रम वादक आशिल्लो म्हणून सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। ताकतिकेन दिल्लीत गेल्ल्या मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी राज्यसभा खासदार तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत भाजपाध्यक्ष JP नड्डा हांची भेट घेतली। हे भेटीत प्रदेश भाजपाच्या नव्या मुख्यालयाच्या इमारतीच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीक नड्डा हांकां निमंत्रण दिलां। राज्य मंत्रिमंडळाच्या फेरबदला संदर्भात हे भेटीन चर्चा जाल्ल्याची शक्यताय आसा। तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन बुधवारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तशेंच केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी हांची भेट घेतली। गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्यो दोनूय सुवाती काँग्रेस पक्ष जिखतलो आशिल्लो, पूण उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप हांकां प्रचार करपा खातीर पुराय मेकळीक दिवंक नाशिल्ल्यान आमच्या पदरांत हार पडली अशें विधान काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकारान केलें। पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक तशेंच पक्ष कॅडरांक प्रोत्साहन दिवपाक अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार चोडणकारान केला। आमदार दिगंबर कामत दिल्ली दौऱ्यार आसतना मडगांव भाजप मंडळान नाराजी नाट्य। मडगांव भाजप मंडळाचो सरचिटणीस केतन कुडतरकारान आपल्या पदा सयत पक्ष सदस्याचोय राजीनामो दिलो। केतना सयत ताची भयण नगरसेवक दोतोर सुशांता कुडतरकाराचोय भाजपाक राम राम। दोगांयनी पक्ष सोडटना थळावो आमदार दिगंबर कामतीचेर फार पेटयले।
विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत मेणकुरेच्यान पंढरपुराच्या वारीक सुरवात जाल्या। मेणकुरेच्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायान वारकऱ्यांच्या पायवारीक बुधवारच्यान सुरवात केल्या। 13 दीस ही पायवारी करीत वारकरी मेणकुरेच्यान पंढरपुरात वतले। मेणकुरे वारकरी संस्थेचे अंदूचे हे 4थे वर्ष जावन आसा। पावस सक्रिय जाला तरी लेगीत आमठाणे धरण फुल जावपाक आनीक कांय दीस वाट पळोवची पडटली। सध्या ह्या धरणांतल्या उदकाचो सांठो समाधानकारक आसा। उटंगाराचो आनी सेगीत किमान 15 दीस पावस पडलो जाल्यार हे धरण पूर्ण भरतले असो अदमास उदका स्त्रोत खात्यान उक्तायला। सध्या ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल 46.20 सेंटीमीटर इतली आसा। रानांनी खावपाक काय नाशिल्ल्यान जनावरांक गांवांनी येवचें पडटा आनी ताचो फटको बाबड्या शेतकाऱ्यांक बसता। हे आनीक कितलीं वर्सां चलतलें? आमच्या उत्पन्नाक माकडां पासून वाचयात अशी कळकळीची मागणी प्रियोळची शेतकार रंजिता गावडे हिणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना केली। गोंयकार शेती कडेन वळनात म्हणून सगळे हुस्को परगटायतात, पूण जे शेती करपाक सोदतात तांकां जायते त्रास सोंसचे पडटात। जंगलाक काबार जाल्ल्यान जंगली जनावरां लोकवस्तींनी घुसपाक लागल्यात। माकड सध्या शेतकऱ्यांचो एक नंबराचो दुस्मान जाला। आमी कितलेंय उत्पन्न करपाक तयार आसात, पूण आमच्या उत्पन्नाक माकडां पासून वाचयात अशी मागणी प्रियोळची शेतकार रंजिता गावडे हिणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना केली। धारगळच्या महाखाजन वाठारांतल्या शेतांनी व्हडले जायरात होर्डिंग्स लायल्यात। तातूंतले 2 होर्डिंग वाऱ्यान सकयल पडले। त्या वेळार शेतांत मानाय कामेरे नाशिल्ल्यान सुदैवान व्हडली दुर्घटना टळ्ळी। कितल्याशाच शेतकारांच्या शेत जमनीची नाशाडी जाली। कांय दीस पयलीं अशेंच एक होर्डिंग मुंबय पडून लोकांक मरण आयिल्लें। पुण्यात सध्या झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाढ जायत आसा। हो झिका व्हायरस एडिस हे जळार चाबिल्ल्यान जाता। जोर, आंग दुखप ही ह्या व्हायरसाची मुखेल लक्षणां। हे जळार चाबल्यार डेंग्यू, चिकनगुनिया सुद्धा जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुण्याक झिका व्हायरसाचे सुमार 7 दुयेंती सांपडल्यात। केसींचो आंकडो वाडिल्ल्यान सध्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या।
मडगांव पालिकेचेर नाका जाल्ले आरोप करचे न्हय। पालिकेचो हॉल दिवपा खातीर आमी केन्नाच न्हयकार दिवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिलें। आमचे सभे खातीर पालिका मुद्दम सभाघर दिवपाक सोदिना असो आरोप गोवा फॉरवर्डान केल्लो। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावेली सुनावणी कोर्टान शुक्रारा दवरल्या। पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामीनाक पुलिशेन हरकत घेतल्या। आपल्याक आनीक मातसो वेळ दिवचो अशी मागणी पूजा शर्माच्या वकिलान केल्ली, पूण 5 जुलया उपरांत आनीक वेळ दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो। हे विशीं पुलिशेन कोर्टात आपले म्हणणे मांडले। आसगांव घर मोडतोड प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची अशें कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगले। तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसगांव प्रकरणा विशीं गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा करतले। ते उपरांत ह्या प्रकरणा विशीं स्पश्ट जातले। तशेंच ह्या प्रकरणात निलंबीत केल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक परतून नोकरेंत घेवचे आनी हें प्रकरण वेवस्थीतपणान हाताळून आगारवाडेकर फॅमिली सयत पुराय गोंयकारांक न्याय दिवचो अशें कलंगूटचो आमदार लोबो उलयलो। मिरामारचो एक फ्लॅट फोडिल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन अमर खान ह्या चोराक अटक केली। पुलिसांनी दुबाविताकडल्यान 3 लाखांचो मुद्देमाल जप्त केला। अमर खान ह्या चोरान पुराय भारतभर सुमार 25 चोरयांनी आस्पाव आसा। दिल्ली आनी हेर राज्यांनी दुबावितान चोरयो केल्ल्या हेर राज्यांतले पुलीस लेगीत ताका सोदतात अशी माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली। भुरग्यांक स्कुलाक सोडपाक वतना पालकांनी दाराक सारके लॉक करचे म्हणून पुलीस अधीक्षकान लोकांक आवाहन केलें। जमनीच्या सर्वे वयल्यान मावळिंग्यात तणाव। गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडायले। सर्वे करपी 3 तरणाट्यांक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या। हे तरणाटे कोणाच्या आदेशा वयल्यान सर्वे करपाक आयिल्ले ते मात स्पश्ट जावना। हाचे फुडें चोर मार्गान सर्वे करपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी मावळिंगच्या लोकांनी दिल्या।
मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर बेकायदेशीररित्या ओप्पोचे बॉक्स पॅक मोबायल विकप्यांक कोकण रेल्वे पुलिशेन अटक केली। मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर गस्त घालतना प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2चेर महाराष्ट्र जळगावच्या 4 जाणांक बेकायदेशीर मोबायल विकपाच्या प्रकरणात कोकण रेल्वे पुलिशेन अटक केल्या। बेतोडा पंचायतीन सुमार 2.5 कोटी खर्च करून पंचायत हॉल बांधला। मात ह्या हॉलान लग्न समारंभ तशेंच कार्यक्रमां खातीर येवपी लोकांक हे सुवातेर मोबायल नेटवर्क नाशिल्ल्यान संपर्क करपाक मेळना। ताका लागून पंचायतीन ह्या हॉलान फायबर इंटरनेट वा मोबायल टावर घालचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मात सरपंच मधु खाणेपारकार हांच्या म्हणण्या प्रमाण आमी टावर घालपाचो प्रयत्न करीत आसात। तशेंच टावर घालपी कंपनींनी बेतोडा पंचायती कडेन संपर्क करचो अशी मागणी सरपंचान केल्या। आल्मेदा नावाच्या बायलेक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर हांची बदली करून दक्षिण गोंय मुख्यालयात हाजेरी लावपाक सांगल्या। मजगती हे प्रकरण ताजे आसतना कोलवा पुलिसाच्या विरोधात आनीक एका बायलेन कागाळ नोंद केल्या। कोलवा पुलीस उपनिरीक्षकान आल्मेदा नावाच्या एका बायलेक मारपेट आनी बूट चाटपाक लावन छळणूक केल्ले प्रकरण ताजे आसतनाच कोलवा पुलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर आनी हवालदार विकास शर्मा हांचेर आनीक एका बायलेची छळणूक करून तिचो मोबायल घेवन पयशे ना केल्ल्याची पोरणी खबर मुखार आयल्या। कोलवा आल्मेदा नावाच्या बायलेक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर हांची बदली करून दक्षिण गोंय मुख्यालयात हाजेरी लावपाक सांगल्या। अहमद देवडी खून प्रकरणातले आरोपी अभिषेक पुजारी आणि मंथन चारी हांचो जामीन अर्ज न्हयकारलो। तशेंच ह्या प्रकरणात घुसपिल्ले आनीक 2 आरोपी बाबू भालेकर आणि सनी निकोडे हांच्या पुलीस बंदखणीत आनीक 4 दिसांची वाड केल्या। केप्यां डेंग्यूचे दुयेंती सापडिल्ल्यान प्राथमीक भलायकी केंद्रान डेंग्यू सापडिल्ल्या जाग्यांचेर जागृताय करून फवारे मारले। जानेवारी म्हयन्यांत केप्यां डेंग्यूच्या केशींनी वाड जाल्ली। जून आनी जुलय म्हयन्यांत केप्यां डेंग्यूच्यो 7 केशी सापडल्यो। सध्या बोरीमळ वाठारांत डेंग्यूचो एक दुयेंती सापडला। केपें प्राथमीक भलायकी केंद्रा वतीन डेंग्यूचेर नियंत्रण हाडचे खातीर जागृताय केली।
बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस आणि करमणे पंचायतीन मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या मालमत्तेची पळोवणी केली। मंत्री आलेक्सान करमण्या साळ न्हंय देगेर CRZ वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्याचे आमदार वेंझी सांगता। पर्यावरण मंत्र्याक असली बेकायदेशीरपणां सोबनात। ह्या कामा खातीर मंत्र्यान पंचायतीचो परवानो लेगीत घेवंक नाशिल्ल्याचे वेंझी म्हणटा। म्हापशे नव्या कदंबा बस स्टँडाचेर अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा धाड घाली। महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले 510 किलो पनीर, धंय आणि 50 किल तळिल्लो कांदो मेळून 1 लाखांचे पदार्थ जप्त केले। फाटल्या सप्तकांत अशी धाड घालून फ्रोझन फूड, मावा तशेंच मसाले आणि हेर खाद्यपदार्थ जप्त केले। मडगावचे SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केट नितळ दवरपाक नगरपालिका अपयशी थारल्या। उच्च न्यायालयान मार्केट नितळ दवरपाचो आदेश काडिल्लो, पूण हो आदेश पाळिल्लो दिसून येना। मेळत थंय रस्त्याचेर थर्माकोल उडयतात। हे विशीं सोपो कंत्राटदारान तिडक उक्तायल्या। ह्यान फुडें कोणी थर्माकोल उडयतना दिश्टी पडत जाल्यार दंड दितले, अशें सोपो कंत्राटदार राहुल शानबाग हांणी सांगले। राजधानी पणजेत आशिल्ल्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्याचे गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ले। ते उपरांत येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी ह्या बस टर्मिनलाची पळोवणी केली आणि सगळे साधन सुविधा सयत हो टर्मिनल आदल्या जाग्यार हालोवपाचे उतर दिले। मात अजुनूय ह्या टर्मिनलाचेर कसलीच हालचाल जाल्ल्याचे दिसून येना। येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी बस टर्मिनलाची पळोवणी केली आणि 3 आठवड्या भितर KTC बस स्टँडा फाटल्यान आशिल्लो हो बस टर्मिनल परत आदल्या जाग्यार म्हळ्यार नव्या मांडवी पुला पोंदां व्हरपाचे उतर दिल्ले। स्मार्ट सिटीच्या नावान राबयले जायते प्रकल्प वापरना विणे पडून आसात। हाचे फुडें तांचो उपयोग जावपाची शक्यताय कमीच आसा। कसल्याच नियोजना शिवाय हे प्रकल्प राबयल्ल्यान तांची अवतिकाय जाल्या। लोकजागृताय आणि संवादा खातीर प्रामुख्यान हे प्रकल्प राबयल्यात। हातूंत महत्वाचे संदेश दिवपी स्क्रीन आणि भौशीक कळवणे खातीर लावडस्पिकरांचो आस्पाव आसा। पणजेन 10 जाग्यांचेर स्क्रीन आणि लावडस्पीकर लायल्यात। G20 आणि हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेची म्हायती ह्या स्क्रीनींचेर दिल्ली। फाटलो अणभव आणि स्मार्ट सिटी वाल्यांच्या कामाची पद्दत पळयल्यार ह्या स्क्रीनींचो आणि लावडस्पीकरांचो उपेग दर दिसा जातलो असो दिसना।